मोले पळसकट्टा वाठारांतल्या थळाव्यांचे पार्सेकार फूड्स कंपनी आड आंदोलन सुरूच आसा। मंगारे ह्या आंदोलनाचो 19वा दीस सरकारान आमची दखल घेवची अशी मागणी आंदोलनाक बशिल्ल्या थळाव्या बायलांनी केल्या। तशेंच कांय दिसांनी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचो जल्मदीस येवपाचो आसा। तांच्या जल्मदिसाक आमकां न्याय मेळचो म्हणून थळाव्यांनी मागणी केल्या। आमकां आयज 19 दीस जाले आमी हांगा बसला। आमची कोणूच केअर घेयना आनी कोणूच आमची दखल म्हणून घेयना। कितें करता कितें चल्ला तें कोणूच पळयना आनी एकटो मनीस हो आमकां इतलो सतयता आनी कोणूच केअर घेयना। आमचे आमदारूय घेयना, आमचे मिनिस्टरूय घेयना, कोणूच घेयना। आतां मिनिस्टराचो आतां बड्डे येता। आपल्या बड्डे पयलीं तरी तेणें आमची दखल घेवन आमकां उठोवपाची हांगांतल्यान। आमचे हे कितें मॅटर आहा तें सॉल्व करचें तेणें। कोणी करची म्हणतो मुख्यमंत्र्यान। आमी हांगा बसला 19 दीस जाले आनी कोणूच आमचे केअर घेयना। आमदारान मिनिस्टरान आमचे मातशें केअर घेवपाचें न्हू। कितें चल्ला तें मातशें दोळे उक्ते करून तरी पळोवपाचें न्ही। ओके, आतां इतले दीस फॅक्टरी बंद आसा पळय, तुमकां कितें वास बीन तशें कितें काय ना? ना आतां वास येयना। आतां बंद आहा न्ही म्हटल्यार वास येयना। आमची कोणूच हांगासर आमची हे करिना। कोण बाबा बसला ती मनशां आसा काय ना ती सुद्दां कोण चवकशी काडिना आनी कोण आमकां विचारिना आनी कोण पळयना। आनी आमी आतां इतकेच आमच्या आमदारा कडेन मागता कितें बेगीनचे बेगीन कितें आमदारान आमकां हे करपाचें आनी हांगासर उठोवपाची इतलें। म्हळ्यार हेचे पयलीं तुमकां आमदारान मेळयलो न्हू सगळो? आमदार मेळ्ळेलो आमकां। आमदार मेळून आमकां सांगलेलें तुमी हांगा बसों नाका, तें मागीर पळोवया अशें बी म्हणून आमकां सांगलेलें आमदारान। पूण तें जावना सुद्दां जाल्यार परत येवन बसली आमी हांगासर आनी ते मेरेन आमचो आमदार बी आमकां मेळपाक हांगा येवना। आनी आमी आतां हांगासर बसोन आसा। हे वत लागता कसलें, वतान कोणाक थंडी जाता, कोणाक दूर येयला, ती अर्दी बायलो आमच्या घरान जोरान फडफडून न्हिदोना घरा कडेन, अर्दी कितल्या हॉस्पिटलान दिसता एक का कितें। आनी आमी आतां 5 जाणां पळय हांगासर बसोन आसा। ते आमच्यान घेवपा जायना, कशी आमकां सोंसना। आमची भुरगीं बरीं ना जाता, तेंचो उस्वास कोणटा, तांकां उस्वास घालपा सुद्दां मेळना। इतलो घाण येता म्हणून दार लायले तरी घाण, जनेल लायले तरी घाण। आमी आतां कितें करपाचें, कितें वाचपाचें कशें? आनी हे वत आमच्यान घेवपा जायना। लोक आतां हे वताक लागून खंय तरी न्हंयचे डेग वयता, न्हंयचे डेगेक थंड सावली आनी आतां आमी हे वता हांगा रस्त्यार तळमळटा। रस्त्यार तळमळटा तरी आमचें कोणूच हे घेयना। मागीर आमी कितें हांगाच मारपाचें रस्त्यार? हे बेगीनचे बेगीन बंद करा। कशे तरी उपकार जातले पूण आमकां हे वतान आसा ती आमकां भायर काडा। आमी आमच्या घरान तरी रावता। कोणाक डायबिटीस आसा, कोणाक परशेर आसा, कोणाक घुंवळ येता, चक्कर येता, मागीर ती मेल्यार फाल्यां सकाळीं कितें करपाचें आमी? कशें हे करपाचें? तुमकां ही बंद जाली जाय? हय, बंद जाली जाल्यार आमकां वास सोंसना म्हणून आमी बसला न्हू रस्त्यार। फक्त तेगे रेंडरिंग प्लांट बंद जाल्लो जाय काय सबंद बंद जाली जाय? ना, ते कट्टी सगळे बंद जाय। 19 दीस जाले हांगा आंदोलन चालू आसा। फक्त पार्सेकर फूड्स प्रकल्प जो आसा तो बंद करचो म्हणून हांगा आंदोलन चालू आसा। पार्सेकर फूड्स जो 2018 कितें हांगा चालू जाल्लो, तेणी हांगा फक्त पोल्ट्री फार्म घातलेले। तेन्ना लोकांनी ताका पंचायतीनूय ताका परमिशन दिल्लें, हांगा लोकल जो पंच आसा तेणी ताका परमिशन दिल्लें आनी त्या संदर्भात तेजी कार्य चलतालें। पूण हळू तेन्ना वास बी येनासलो। जेन्ना हांगा तेणी रेंडरिंग प्लांट घातलो आनी तो प्लांटाची जो सगळे दक्षिण गोवाची जे कोण खंयचे हाडून तो माल हांगा कुसोवन तेजी पॅडिग्री करपाक लागलो, तेन्ना हांगा मोठ्या प्रमाणात हांगा वास येवपाक लागलो अशें ते लोक सांगता। तेन्नाच्यान लोकांक हो प्रकल्प नाका अशें जाल्लें आसा। कारण 2 वर्सां जालीं ती जेवपाक गेली दनपारची जाल्यार वास येता। रातची खंय कामांतल्यान येयले आनी जेवपाक जावन च्या पिवपाक गेले जाल्यार वास येता। तेन्ना सरकारा कडेन तेंची मागणी आसा, ज्या मुख्यमंत्र्या कडेन तेंची मागणी आसा की मुख्यमंत्र्याच्या वाडदिवसा पयलीं तरी आमकां कितें तरी भेट दी अशी ही लोक म्हणटा। पूण आतां आजून पर्यंत तर तांकां कोणी तेंची वाली हांगा जाल्ले ना, कोणी तेंची दखल घेतली ना अशेंय ते म्हणटा। सेक्शनान 16 स्ट्रक्चर मेळ्ळे तेजे, पूण आतां इल्लीगल आसा काय ते लीगल आसा हे पंचायत आतां सद्याक तपास चालू आसा। आनी ह्या संदर्भांत आतां येते कांय दिवसांत तांकां समज जर लीगल मेळ्ळें जाल्यार तांकां शोकॉज नोटीस धाडटले अशेंय आमकां कळयलें आसा। तेन्ना सरकारान हेची बेगोबेग दखल घेवची आनी तांकां न्याय दिवचो अशी तेंची मागणी आसा। गोमंतक TV खातीर फळसकाडे वयल्यान एकनाथ खेडेकर।